देवाचें शुभ वर्तमान। त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो। ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोनश्यो काडून खावंक लागले। फारिसेवांनी ते पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पोले तुजे शीस करतात। पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्य नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले। हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटा तोरूय गुन्यांवकार जायनात हें तुमी सुमूर्तींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा। म्हाका दया जाय, बोली नाका। ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात। तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी। सर्वेस्पराचें उतर।